दवल्ली कुठ्ठाळी आणि रेशमागूस या 3 जिल्लो पंचायत मतदारसंघा खातीर आयतारा 8 वरांचेर मतदान सुरू जाल्लें। लोकांचो मतदानाक बरो प्रतिसाद मेळिल्ल्याचें कळटा। सकाळी 8 ते 2 मेरेन कुठ्ठाळी 31.61% मतदान जाल्लें। दवल्ली सकाळी 8 ते 2 मेरेन 30.57%, रेशमागो सकाळी 8 ते 2 पर्यंत 25.79% मतदान जालें। तिनूय मतदारसंघांनी मेळून 15 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत जात। ही वेंचणूक पक्षीय पावड्यार जाता। पोटवेंचणुके विशीं राज्यांत उमळशीक नासली तरी मतदारसंघांतल्या कार्यकर्त्यां मदीं उमळशीक आसा। 18 तारखेर निकाल जाहीर जातलो। डॉलर सातत्यान मजबूत जायत आसा, ते खातीर सहजूच हे सगळी चलनां बळिश्ट जावपी डॉलराच्या आड कामगिरी करता। हांव तांत्रीक गजाली विशीं उलयना, पूण ही वस्तुस्थिती आसा। भारतीय रुपयांत घडये डॉलराच्या वाडिल्ल्या दराचो प्रतिकार केला। म्हाका दिसता भारतीय रुपयांत हे जायत्या उदरगतीशील बाजारांतल्या चलनां परस बरें काम केलां अशें मत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान उक्तायलें। अमेरिकेच्या भोंवडेर गेल्ली तेन्ना आयतारा ANIच्या पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना ती उलयताली। ताळगांव मतदारसंघांतल्यो मुखेल समस्या म्हळ्यार उदक आनी वीज पुरवण जावन आसा आनी हाचो विशीं भाजपा गोंय प्रभारी सीटी रवी कडेन चर्चा केल्ल्याचें ताळगांवची आमदार जेनिफर मोन्सेरातान सांगलें। तशेंच ताळगांवा सिवरेज कनेक्शनाची सगळी तयारी जाल्ल्या, मात कांय कडेन पंप बसोवपा खातीर जमीन संपादन करपाचें उरलां तशें जेनिफरान सांगलां। जाल्यार ODP विशीं लेगीत बेगीनूच चर्चा जातली अशें तिणें सांगलें। युनायटेड फ्रंट बेंजीम ह्या पंगडान 16 ऑक्टोबर सकाळी 10 वरांचेर 15वी राज्य पावड्यार नुस्तेमारी सर्त आयोजीत केल्ली। ही सर्त पणजे कसिनो कडल्यान मांडवी न्हंयच्या पुला मेरेन आशिल्ली। फाटलीं 7 वर्सां ह्या सर्तींत वांटेकारांचो उत्कृश्ट प्रतिसाद आसता। तशेंच ह्या वर्सा भायल्या आनी गोंय राज्यांतले मेळून 170 लोकांनी सर्तींत वांटो घेतला। ह्या सर्तींत तरणाटे तशेंच जाणटे व्हडा उमेदीन वांटेकार जातात। लोकांची उमेद वाडोवपा खातीर दर वर्सा ही सर्त आयोजीत करता अशें पंगडाचो मुखेली फ्रांसीस जॉर्ज हांणी सांगलें। कुठ्ठाळेच्या आर्वले पुथार आंतोनवाज बॅनर घालून बशिल्लो थळावो काँग्रेस फुडारी ओलांसियो सिमोनशान आरोप केला। ह्या घडणुकेचो निशेध करीत उमेदवाराक निलंबीत करपाची मागणी तांणी केल्या।
भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी रविशंकर प्रसाद हाणें बिहारच्या मुख्यमंत्र्याची फकाणां करून नितीश कुमारा खातीर भाजपाची दारां बंद केल्यात अशें सांगलें. प्रधानमंत्री मोदी विशीं अशी भास वापरप म्हणल्यार लजेची गजाल आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. ही तुमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाची शालीनताय आसा काय कितें अशें हांव नितीश कुमाराक विचारतलों. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासांत आयज मेरेन कोणेच एक प्रधानमंत्र्या विशीं अशें उलयल्लें ना. हो देशांतल्या गरीब आनी मागास लोकांचो अपमान अशें भाजपा खासदार रविशंकर प्रसादान सांगलें. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयतारा मध्य प्रदेश सरकाराचो हिंदी भाशेंतल्या वैजकी शिक्षण दिवपाचो म्हत्वाकांक्षी प्रकल्पाचें अनावरण केलें. भोपाळांतल्या लाल परेड मैदानाचेर जाल्ल्या कार्यावळींत गृहमंत्र्यान हिंदी वैजकी पाठ्यपुस्तकाचें अनावरण लेगीत केलें. धारबांदोडा वाठारांतल्या दूधसागर न्हंयच्या प्रदुशणाचें कारण कितें आसा हाची चवकशी बेगोबेग करतले अशें आस्वासन उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिलें. आयतारा धारबांदोडा जाल्ल्या बसकेंत तो उलयतालो. 31 ऑक्टोबर मेरेन मामलेदार आनी उदका स्रोत खात्याच्या अभियंत्याक अहवाल सादर करपाचो आदेश दिला. ह्या वेळार सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकार, दक्षिण गोंयची जिल्लो अध्यक्ष सुवर्णा टेंडुलकार आनी उदका स्रोत खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. हवामान खात्यान गोंय राज्यात मंगळारा मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. फुडल्या 3 दिसांत विजेच्या गडगडाटा सयत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तशेंच दर्यावेळेर 40 ते 45 वेगान वारे व्हांवतले. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वच्चे न्ही अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. भारतान बायलांची आशिया करंड T20 क्रिकेट सर्त जिखली. शेनवारा जाल्ले फायनलीन ताणें श्रीलंका पंगडाक 8 विकेटींनी हारयलो. श्रीलंकेन टॉस जिखून पयलीं बॅटिंग करपाचो निर्णय घेतलो. भारताच्या उत्कृश्ट बॅटिंग मुखार श्रीलंकेक 20 ओव्हरींनी 9 विकेटी वगडावन फक्त 65 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो. इनॉकान सगळ्यांत चड 18 धांवड्यो केल्यो. भारता वतीन रेणुका सिंग ठाकुरान 3 विकेटी घेतल्यो. राजेश्वरी गायकवाड आनी स्नेह राणा हांणी दरेकी 2 विकेटी घेतल्यो.
ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 2024ची लोकसभा वेंचणूक एकट्यानूच कोणाच्याच आदाराबगर लढटली अशी माहिती पार्टीचो विधायक रफिकूल इस्लाम हांणी दिली. तशेंच काँग्रेस आतां विश्वास दवरपा सारकी उरूंक ना, देखून आमी स्वतंत्र वेंचणूक लढपाचो विचार करता अशें इस्लाम सांगता. जाल्यार 2019 लोकसभा वेंचणुकेंत आमच्या पक्षाक लागूनच काँग्रेसीक फायदो जाल्लो अशें इस्लामान मत उक्तायलें. संघटना घटमूट करप आनी भाजपा आनी RASच्या सूडवाद धोरणांत झूज दिवप हें म्हजें कर्तव्य आसा अशें काँग्रेस अध्यक्ष पदाच्या वेंचणुकेंत उबे राविल्ल्या मल्लिकार्जुन खरगे हांणी म्हटलें. हे पक्ष धर्माच्या आधाराचेर देशांतल्या मागास वर्गियांची, अनुसूचीत जातींची, अल्पसंख्यांची विभागणी करीत आसात असो आरोप लेगीत खरगे हांणी ह्या वेळार केला. तशेंच हे पक्ष दर एक गजाल वेंचणूक कशी जिखपाक मेळटली ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयता अशें खरगे म्हणटा. फाल्यांचो दीस मनीस सिसोडियाच्या अपराधीक इतिहासांत एक म्हत्वाचो दीस थारतलो अशें विधान भाजपाचो केंद्रीय फुडारी मनोज तिवारीन सोमारा मनीस सिसोडियाचेर जावपी ईडी चवकशे विशीं विचारल्या उपरांत केलें. तशेंच अरविंद केजरीवाल सोऱ्याची नगरी बनोवपाचो यत्न केला अशें म्हणून आप सरकार खंयच तोंड दाखोवपाच्या लायकीचें उरूंक ना अशें म्हणीत तिवारीन आप सरकाराक आनी तांच्या मंत्र्यांचेर फोग काडलो. राष्ट्रीय जनता दलांचो फुडारी मनोज झा हांणी जागतीक भूग निर्देशकांक देशाची 107व्या सुवात आयिल्ल्यान सरकाराचेर टिका केल्या. हो आंकडो सरकाराच्या अभ्यासाची काणी सांगता अशें झा म्हणटा. जाल्यार सरकारान ईडी सारक्या संस्थांचे चरित्र वाट लायला असोय आरोप मनोज झा हांणी ह्या वेळार केला. कोणाचोच कसलोच तेंको घेयनासतना कर्नाटका विधानसभा वेंचणुकेंत काँग्रेस 100% 150 जागे वेंचून येतलो असो विश्वास कर्नाटका काँग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार हांणी उक्तायला. कर्नाटकाचे लोक 150 जाग्यार वेंचून येवपाक पुराय तेंको दितले अशें शिवकुमार हांणी ह्या वेळार म्हटलें.
2/3 भोवमतान कोणाचें सरकार येतलें हें 12 तारखेर कळटलें. भारतीय जनता पार्टीच्या जयराम सरकाराक हिमाचलाची जनता वेटल्या. बेरोजगारी, म्हारगाय आनी भ्रश्टाचार ह्या मुद्द्यांचेर ही वेंचणूक जातली. उमेदवारी अर्ज भरपाची तारीख निश्चित जाय मेरेन आमी आमचे उमेदवार जारी करतले, अशें काँग्रेस फुडारी सुखविंदर सिंग सुकून सांगलें. डॉन बॉस्को हायस्कुलाच्या सभाघरात रंग प्रदर्शन भरला. शुक्रारा सुरू जाल्ल्या ह्या प्रदर्शनाचो आयतारान निमणो दीस आशिल्लो. दिवाळे निमतान भरिल्ल्या ह्या प्रदर्शनात आपमजत गटांत तयार केल्ल्यो वेगवेगळ्यो वस्तू प्रदर्शन तशेंच विकपा खातीर उपलब्ध आसात. बायलांक एक माची मेळोवन दिवपाच्या उद्देशान तरंग दर वर्सा हें प्रदर्शन भरता. ह्या प्रदर्शनांत घरांतल्यो सजावटीच्यो वस्तू, कपडे, आकाशदिवे, कोणट्यो, फर्निचर, दिवाळेचें खाण तशेंच हेर बाकीच्यो वस्तू उपलब्ध आसात. हळदोना वाठारांतल्या प्राथमीक भलायकी केंद्राचो अधिकारी म्हूण डॉक्टर रोशन नाझारेथ हांणी शेनवारा आपल्या पदाचो ताबो घेतलो. आदले अधिकारी डॉक्टर प्रतिम नायकाची बढती जातकीच केंद्रांतल्यान बदली जाली. तशेंच हळदोनाचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरा हांणी डॉक्टर नाझारेथाक येवकार दिलो. डॉक्टर नाझारेथ हाचे पयलीं हळदोना केंद्रांत थोडो काळ सेवा केल्ली. ह्या वेळार जॉन मास्करेनास, प्रणव फट्टे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. शुक्रारा अचकीत भरपूर प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान आनी उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान दूधसागर घातिल्लो लोखणाचो पूल परतलो आनी 40 पर्यटकांक जीवरक्षकांनी वाटायले. ताका लागून दूधसागरार वचपाक बंदी घातल्या. शेनवारा हैदराबादच्यान बरेच पर्यटक दूधसागराचेर आयिल्ले, मात थंय वचपाक बंदी घातिल्ल्यान पर्यटक परतून गेले. पर्वरी महामार्गाचेर शेनवारा राती इनोवा कार आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. इनोवा चलोवप्यान दुचाकी चलोवप्याचेर नेटान धक्को मारिल्ल्यान हो अपघात जालो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवप्याक बरीच दुखापत जाली, देखून ताका हॉस्पिटलांत दाखल केलो. ह्या अपघाताक लागून कांय वेळ येरादारी अडकून उरिल्ली.
दवल्ली जिल्लो पंचायत जिखतलेच ते भायर कुठ्ठाळे आनी रेशमागूज जिल्लो पंचायतीन भाजपाचे उमेदवार भोवमतान जिखून येतले. नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकारान विश्वास उक्तायलो. पुलीस खात्यान जाल्ल्या कॉन्स्टेबल आनी PSI भरतीन व्हडा प्रमाणात भ्रष्टाचार जावन घोटाळो कसो जाला हे गोवा पवडाचो मुखेली विजय सरदेसाय हांणी RTI म्हायतीच्या आधारान लोकां मुखार हाडला. आदल्या दिसा जाल्ल्या कॉन्स्टेबल परिक्षेत 20 गुण घेवन नापास जाल्ले उमेदवार दुसरे दिसा जाल्ल्या PSI परिक्षेत 90 परस चड गुण कशे घेतात असो प्रश्न विजय सरदेसायन विचारला. या पुलीस भरती घोटाळ्यांत आस्पाव आशिल्ल्या पुलीस अधिकाऱ्यांचेर निलंबनाची कारवाय जावपाक जाय, पूण दुसरे वटेन ही पुलीस भरती रद्द करची अशी मागणी विजय सरदेसायन केल्या. अमूल फुल क्रीम दूध आनी म्हशीच्या दुधाचे दरांत लिटर फाटल्यान 2 रुपया वाड जाल्या. अमूल ह्या ब्रँडाच्या नांवान दुधाची उत्पादनां विकपी गुजरात कोऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन हांणी ह्या दरांत वाड केल्या. हाका लागून आतां फुल क्रीम दुधाचे दर वाडून प्रत्येक लिटराक 61 रुपया वयल्यान 63 रुपया वाड जाल्या. ही दर वाड गुजरात सोडल्यार हेर सगळ्या राज्यांनी लागू आसतली अशी म्हायती मेळटा. तरणाट्यांनी शेतकी मळाकडेन वळपाक जाय अशें मत शेतकी मंत्री रवी नाईक हांणी व्यक्त केलां. शेतकी खात्यान हालींच मडगांवां तरणाट्या शेतकारां खातीर 8 दिसांची शेतकी तशेंच फलोत्पादन मळा विशीं प्रशिक्षणाची कार्यावळ घेतिल्ली. हातूंत 7 जाणांनी वांटो घेतिल्लो. दिवाळेच्या परबे उपरांत अशाच पद्दतीची आनीक एक प्रशिक्षणाची कार्यावळ आयोजीत करतले अशें रवीन म्हणलां. तशेंच कोकोनट बोर्ड स्थापन करपाचें काम सुरू जालां अशी म्हायती तांणी दिली. कोविड महामारी आड वाशीन तयार करून महामारीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर भारतान व्हड येस मेळयला अशें मत केंद्रीय परराष्ट्र वेव्हार मंत्री S. जयशंकर हांणी व्यक्त केलां. हातूंतल्यान भारत देशाक खंयच्या मोठ्या आव्हानाक तोंड दिवपाक तांक आसा हें स्पश्ट जाता अशें ताणें म्हणलां. कायरो राबितो करपी भारतीयां कडेन संवाद सादतना तांणी हें विधान केलां.